गुजरात विधानसभा वेंचणुकेचे सगळे म्हणजे 182 विधानसभा जाग्यांचो निकाल सामका आयला। हे वेंचणुकेत भाजपान रेकॉर्ड ब्रेक करून जीत मेळयले। भाजपाक 157 जाग्यांचेर जीत मेळ्ळे तर दुसरे वटेन गुजरातांत काँग्रेसीची सामकी बाबत परिस्थिती जाल्ली दिश्टी पडटा। काँग्रेसीक फकत 16 जाग्यांचेर समाधान मानून घेवचें पडलें। गुजरातांत पयलेच खेप सगळ्या जाग्यांचेर उमेदवार दवरपी आम आदमी पार्टीन फकत 5 जाग्यांचेर जीत मेळयलें जाल्यार अपक्ष 4 सुवातेनी जिखिल्ल्या 2017 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक 99 जागे मेळयले। आंकडेवारी प्रमाण हे खेपे भाजपाक 58 जाग्यांचेर फायदो जाल्लो दिसून येता। मजगती काँग्रेस पुरायपणान काबार जाल्ल्याचें चित्र दिसून येता। 2017 वर्सा विधानसभेत काँग्रेसीक 77 सुवातो मेळिल्ल्यो, पूण हे खेपे काँग्रेसीक वट्ट 61 जाग्यांचेर लुकसाण जालां। तशेंच खुबश्या मतदार संघात गुजरातांत भाजपाक स्पष्ट भोवमान मेळ्ळें, मात हिमाचल प्रदेशांत काँग्रेस पक्ष सत्तेर आयला। हिमाचलांतल्या वट्ट 68 जाग्यां मदीं काँग्रेसीन 39 जाग्यांचेर जैत मेळयलें आनी भाजपा 26 जाग्यांचेर जिखली। हेर पक्षांच्या उमेदवारांनी 3 जाग्यांचेर फुडाकार घेतला। हिमाचल प्रदेशांत मेळयल्ले जैता उपरांत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी व्हडा प्रमाणांत खोस मनयली। ब्रेस्तार सावन 4 दिसांची संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस परिशद सुरू जाली। ही 9वी परिशद 8 ते 11 डिसेंबर मेरेन पणजे तशेंच गोंयच्या हेर वाठारांत जातली। त्या भायर ह्या परिशदेचो एक भाग म्हणून आरोग्य एक्सपो लेगीत आयोजीत केला। हातूंत सुमार 200 प्रदर्शनांचो आस्पाव आसा। देखून सगळ्या गोंयकारांनी आनी आयुर्वेदाच्या मळार वावुरप्यांनी तशेंच आयुर्वेदा एक्सपोत तुय वांटेकार जावन उर्बा वाडोवची अशें आवाहन आयोजकांनी केलां। गोंयांत स्पिरिच्युअल ट्युरिझम हाडपाचो विचार आसा। देखून ते प्रमाण तंत्रगिन्यानाच्या आदारान कामाक सुरवात जाल्या। फुडल्या 4 ते 6 म्हयन्यां भितर ह्या पर्यटनाचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो अशी म्हायती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली। गोंयांत येवपी दर एक पर्यटक हो फक्त इको ट्युरिझमाक भुलून वता। तशेंच गोंयची खरी वळख ही दर्यावेळे पुरती मर्यादीत नासून परशुराम भूमी आनी सायबाच्या नांवान फामाद गोंयांत देवळां आनी इगर्जेचो आस्पाव आसा। हे लोकांक कळूंक जाय अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायलें। आयटी मळाची वाड आनी उदरगत जातली जाल्यार गांवांनी स्टार्टअप सुरू करप गरजेचें आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां। सांखळी अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीच्या नव्या इमारतीची बुन्याद घातले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। ह्या वेळार सहकार खात्याचे निबंधक विशांत गावणेकर, सोसायटीचे अध्यक्ष अनिल काणेकर, उपाध्यक्ष दत्ताराम पोकळे, प्रेमानंद चावडीकर, प्रदीप मळीक आनी हेर संचालक आनी मानेस्त हाजीर आशिल्ले।
फातोड्याच्या नागरिकांनी दाखल केल्ल्या कागाळीच्या आधाराचेर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मडगांवच्या अधिकाऱ्यांनी बिरेस्तारा जाल्लो न्यायालया लागसार आशिल्ल्या डंपिंग तळाची तपासणी करून कोयर वेवस्थापन महामंडळान उडयल्ल्या कोयराचे नमुने एकठांय केले. उडयल्ल्या कोयरांतल्यान सोंसपाक जायना अशी दुर्गंध पातळिल्ल्यान शॅडो कावन्सिल ऑफ मारगांव बॅनरा खाला नागरिकांनी आनी सामान्य लोकांनी 24 नोव्हेंबराक गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मुखार कागाळ करून उडयल्ल्या कोयराची चांचणी करपाची मागणी केली. राजधानी पणजेचे फामाद मॅरी इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन इगर्जेत फेस्त बिरेस्तारा व्हडा दबाज्यान आनी भक्तिभावान मनयले. कोरोना महामारीच्या काळान परिस्थिती नियंत्रणात नाशिल्ल्यान 2 वर्सां हे फेस्त व्हडा प्रमाणात मनोवंक ना. अंदू फादर हेनरी फाल्काव हांच्या मुखेलपणा खाला फेस्तांची मुखेल प्रार्थना जाली. तशेंच फेस्ता निमतान इगर्जेच्या आवारांत सायबिणीचे पुरसांव काडलो. ह्या फेस्ता खातीर पुराय गोंयचे तशेंच हेर राज्यांतले भावीक व्हडा प्रमाणात उपस्थित आशिल्ले. मय मतदारसंघातली लायटीची समस्या सुरळीत करपा खातीर अंडरग्राउंड केबल घालपाची येवजण चालीक लायतले. शिरगांवच्यान हे येवजणेक सुरवात जातली. तशेंच हे काम बेगोबेग पुराय जातलें अशें उतर मयेचो आमदार प्रेमेश शेट हांणी दिलां. दीस खात्याच्या सहकार्यान बिरेस्तारा शिकेरीच्या गोशाळे कडेन बसयिल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयताले. पेडणे म्हालातल्या हळण, कासरवडे आणि चांदेल हसापूर ह्या 3 पंचायती खातीर 9 डिसेंबराक मतदानाच्या पाडभेर सरकारी यंत्रणाची तयारी आसा. 17 वॉर्डांतल्यान फक्त 40 उमेदवार रिंकणात आसात. आदींच 2 उमेदवार बिनविरोधूय वेंचून आयल्यात. 4088 मतदार ह्या वेंचणुकेत मतदान करतले. 9 तारखेक मतदान जावन 11 तारखेक निकाल जाहीर जातलो. ह्या 3 पंचायतींतल्या मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात येवन योग्य उमेदवारांक निवडून आपली ग्रामपंचायत मजबूत करची अशें आवाहन अधिकाऱ्यांनी केलां. सगळ्या क्षेत्रात बायल फुडें आसता अशें कोयर वेवस्थापन जागृताय ह्या कार्यावळीत मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. जाल्यार घराचो खांबो म्हळ्यार बायलां जसो तेंको दिता तसो तेंको दादले दिवपाक शकनात. नैतिकता आनी अर्थीक नदरेन बायलां फुडें सरपाक लागलां अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. टॅरी गोवा हाच्या जोड पावलान गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियानाक कोयर वेवस्थापन जागृताय कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीत मंत्री रोहन खंवटे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले.
गोंयान कोळसो हाताळप बंद करपाची मागणी समाजसेवक शंकर पोळजी हांणी सरकारा कडेन केल्या. बिरेस्तारा गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मुरगांव वाठारांत पळोवणी केल्या उपरांत व्हडा प्रमाणात कोळशांचें प्रदूषण जाता तें दिसून येता अशें समाज वावुरपी पोळजी हांणी सांगलें. गोंयच्या सैमाचेर तशेंच लोकांचेर ह्या कोळशाचो व्हडा प्रमाणात परिणाम जावपाक लागला. देखून सरकारान ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी लेगीत ह्या वेळार शंकर पोळजी हांणी केली. कितले प्रकल्प तयार केले आनी करतले, मात जो मेरेन आपल्या मनशाक वयर घरच्यान वेगळो करचो कसो दिसना तो मेरेन रस्ते सत्यस्थिती केन्नाच बदलची ना अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. जायत्या पंचायतींनी वोलो कोयर आनी सुको कोयर एकठांय करपाक सुरवात केल्या तशेंच बीन लेगीत दिल्यात. जो मेरेन मनीस स्वता विचार करिना तो मेरेन ही प्रवृत्ती बदलची ना. पंचायतीन महिला शक्ती अभियानान जी जापसालदारकी आपल्या खांदार घेवन नितळ गोंय आनी स्वच्छ भारत करपाचो हावेस मतान बाळगिला, हे खातीर तांची खरी तोखणाय करपाची गरज आसा अशें रोहन खंवटेन सांगलें. नवी दिल्लीतल्या प्रधानमंत्री संग्रहालयांत केंद्रीय संस्कृती राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी हांणी लायट अँड सावंड शोचें उक्तावण केलें. ह्या शोच्या पयल्या भागांत स्वातंत्र्य उपरांतच्या राष्ट्राच्या अंतरिक्ष कार्यावळीचो प्रवास सादर केलो. अंतरिक्ष तंत्रगिन्यानाचे संवसारीक पांवड्यार देशान म्हत्वाची सुवात कशी मेळयल्या हाचें चित्रण 30 मिनटांच्या एका एपिसोडांत केलें. गोंयाक वेलनेस ट्युरिझमाचें केंद्र करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. ते 9व्या वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. आयुर्वेदा उपचार पद्दत जागतीक मळार भारताच्या उपचार पद्दतीचो प्रसार करता अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. ह्या परिशदेंत जगांतल्या 35 देशांच्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतला. हर घर जल ह्या येवजणे खाला सरकारान 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाचें उतर दिल्लें, पूण सध्याच्या परिस्थिती पळयल्यार हे फक्त वेंचणुके वेळार दिल्लें आश्वासन अशें दिसता. मांद्रे देसाई नगर वाठारांतल्या लोकांक कितलेशेच म्हयने जाले उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा. पयलीं सरकारी टँकर येताले, पूण सध्या ती बंद जाल्यात. थळाव्यांक पयशे दिवन स्वता उदकांची वेवस्था करची पडटा. देखून सरकारान ह्या घडणुकेची गंभीर्यान दखल घेवपाची गरज आसा. तशेंच उदकाचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी सरकारा कडेन थळाव्या लोकांनी केल्या.
समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत नादोरा रिवोराच्या सरकारी विद्यालयान ट्युरिझम आणि हॉस्पिटॅलिटी हो विषय घेतिल्ल्यान इयत्ता 9वी आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर खास शैक्षणिक भोवडी आयोजीत केल्ली. ह्या भोवडेचो मुखेली नितेश पेडणेकर हांच्या खाला वायल्डनेस नेचर रिसॉर्ट चोरला, हरवळेचो घसघसो, हरवळेचे भुयार हो सगळ्यो फामाद सुवाती विद्यार्थ्यांक दाखयल्यो. फाटली कांय वर्सां विद्यार्थ्यांक फकत दर्यावेळो, क्लब, कसिनो, बाजार ह्या पुरती ट्युरिझम आनी हॉस्पिटॅलिटी ह्या विशया खाला भोवडी करताले. पूण अंदू नादोरा रिवोराच्या सरकारी विद्यालयान सैमीक दृश्टिकोन नदरेन मुखार दवरून एक आर्विल्लें पारंपारीक दाखोवन ही शिक्षणीक भोवडी यशस्वी केली. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश वेंचणूक जाले. आता महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणूक घेयात. महाराष्ट्रात सध्या घटनाबाह्य सरकार बसला, ते खातीर आता महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणूक घेवपाची गरज आसा अशें विधान आदित्य ठाकरे हांणी व्यक्त केला. गुजरातात आयिल्ल्या भाजपाच्या सरकाराचे तशेंच हिमाचल प्रदेशात आयिल्ल्या काँग्रेसीच्या सरकाराचे ह्या वेळार ठाकरे हांणी अभिनंदन केलां. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि हेर मुद्द्यावेल्यान सरकाराची कारस्थानां उक्ताडार हाडटात म्हूण आमकां संसदेत उलोवपाक दिनात, काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन आरोप केला. देखून भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावपा खातीर हे यात्रेचें आयोजन केल्ल्याचें राहुल सांगता. भारत जोडो यात्रे वेळार राजस्थानात घेतिल्ल्या सभेत ते उलयताले. फाटल्या कांय दिसां सावन महाराष्ट्र आनी कर्नाटकात सुरू आशिल्ल्या सीमा वादाचो वादावेशी आदित्य ठाकरे हांणी कर्नाटकाक शिटकावणी दिल्या. महाराष्ट्राच्या पाशयेसाचो अंत पळोवचो न्ही, नाजाल्यार महाराष्ट्रांतल्यान व्हडा प्रमाणात कर्नाटकात लोक वचून कायदो आनी सुवेवस्थेचे प्रश्न तयार करपाक फाटीफुडें पळोवचे ना अशी शिटकावणी आदित्य ठाकरे हांणी दिल्या. तशेंच सध्याच्या महाराष्ट्राच्या सरकारान हो वाद तयार करपाक अपयेस आयला असो थोमणोय तांणी महाराष्ट्राच्या सरकाराक मारला. सांतिनेज हांगा सार्वजनीक बांदकाम खात्याच्या मुख्यालया मुखार काकुलो मोला लागसार रस्तो फोडून दवरिल्लो आसा. ह्या रस्त्यार चलप लेगीत कठीण जाला. वाहन चालकांक त्रास निर्माण जाता, तशेंच येरादारीची कोंडी जाल्ली दिश्टी पडटा. पणजेत सध्या स्मार्ट सिटी अंतर्गत काम करपाक साबार रस्ते तशेंच फोडून दवरल्यात. एकाच वेळार साबार कामां हातांत घेतिल्ल्यान आयज रस्त्याची अशी परिस्थिती जाल्या अशें लोकांचें मत आसा.
15 वर्सां उपरांत दिल्लीच्या लोकांनी दाखोवन दिलां की भ्रष्टाचार सोंपोवपा खातीर एकूच उपाय आनी तो म्हळ्यार आम आदमी पक्ष अशें म्हणीत दिल्ली महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेत जैत मेळयिल्ल्या विशीं गोंयचे आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकारान खोस उक्तायली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या आभाच्या दिल्लींतल्या जैतांतल्यान देख घेवची असो थोमणो लेगीत पालेकारान ह्या वेळार मारलो. शिगांव बिंबल वाठारात कॅनलाच्या बांदाचे एकूच दार उक्ते केल्ल्यान थळाव्या शेतकारांक उदका पुरवण सारकी जायना. तशेंच कनिश्ठ अभियंत्याक मेळून लेगीत ह्या संदर्भात भासाभास केल्या, पूण स्वता त्या कॅनलाच्या दारांमेरेन वचून पळयल्या उपरांत सत्य परिस्थिती जाणवली. बेगोबेग कॅनलाचे दुसरें दार उक्ते करचे अशी मागणी शिगांवचो शेतकार बालाजी वस्तीन केला. आजच्या काळात भुरग्यांमदी पदवे सयत कुशळटाय विकास ही काळाची गरज अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. गोंयच्या बेरोजगार तरणाट्यांमदले 70% तरणाटे हे पदवीधर आसात. देखून पदवे सयत कुशळटाय विकास लेगीत तितलोच म्हत्वाचो आसा अशें मुख्यमंत्री सांगता.